Job scam, it is a big scandal that is going on. And that is going on because of the powers that we जे पळय सत्तेर आहात ते त्याच्या फाटल्यान आहात. कितले तोमी नवेस म्हणीत ते आपूण शुद्ध म्हणीत जाल्यार ते सगळे आसात भितर. पुलीस आहात ते सर्टिफिकेट दिवंक लागल्यात. इट इज अ शेम that police are giving certificate to the people who are in power, that no minister is involved. How can you say that? You are preempting an investigation. Opposition capitalize करतले जाल्यार त्यांचे हाती क्लीन आसपाक जाय न्ही. ऑपोजिशन म्हाका थोड्या फावटी उलयता आसतना 10 फावटी चिंतचें पडटा, पूण अशें दिसता इट सीम्स that everybody's hands are भरभटलेल्या. देवा फुडें गेल्लो वचून हे शपथ घेतलेले राती भितर देवाचेच नाव घेवन म्हणटा हांगासून थंय उडकी मारली हांवें. आनी हे पळय करप्शनाची जी पळय कितें आसा सांकळ ती खंय खंय पावता आनी खंय खंय सगळे रमलेले आहा म्हूण सांगूंक शकना. मजगतीं देशभर शेतकार कामगारांचे जायते विशय आसात. विशय सोडोवंक सेंट्रल ट्रेड युनियनाचो फाल्यां मोर्चा. आयटकूय तांकां खंय तेंको दितले. अशा वेळार कामगार तांकां सपोर्ट करता. तांचो एकवट बांदलेलो आहा आनी आयज त्या एकवटाचेर शेतकार जाचे संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम आनी ह्या देशाचे 10 नॅशनल ट्रेड युनियन बॉडीज तांणी हो उलो दिला. खुबशे डिमांड आहात ते कामगाराच्या हिताक ना. सरकारान फावो ते योजना घेवचे. कमीत कमी पगार 26,000 आसचो आनी उरलेले आमचे डिमांड जे आमी घालात पेन्शन कमीत कमी 10,000 आसचो. हे सगळे डिमांड आमी घाल्यात आनी फाल्यां आमी हे सभाच्या फुडें दवरता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.